कर्नाटकाचे चालू आर्थीक वर्साचे बजेट मुख्यमंत्री येडियुरप्पान ब्रेस्तारा मांडले. सुप्रीम कोर्टातली सगळी आडमेळी पयस जाल्ल्यान खंय म्हादय प्रकल्पाक वाट मेकळी. ಬಜೆಟಾನ್ 500 ಕೋಟಿची तरतूद. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ನಗರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बीजेपी सरकाराक सध्या म्हादय परस झेडपी वेंचणूक म्हत्वाची दिसता. जे इंटरलोक्युटिव्ह पिटिशन व्हडलें आमी मूव केलां बिलां म्हूण सांगताले तें एंटरटेन पसून जावंक ना सुप्रीम कोर्टान. वेरेज कर्नाटकान जें मूव केल्लें तें एंटरटेन जालेंच आनी ताजे ऑर्डर्स हॅव बीन पास्ड इन फेवर ऑफ देअर. आनीक हे जिल्हा परिशदेचे इलेक्शनान आनी हे कोरोना व्हायरसान हे बोवाळान म्हादय आमची अशीच ना वतली. जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रधानमंत्र्याक म्हादयचेर मुख्यमंत्री मेळूंकूच ना. तो आतां इज द ओनली वे इज दॅट द प्रायम मिनिस्टर हॅज टू स्टेप इन ऑर द मिनिस्टर हॅज टू स्टेप इन. बट देर इज नथिंग इन द केस. द केस हॅज बीन डिस्पोज्ड ऑफ. द इंटरलोक्युटरी पिटिशन हॅज बीन डिस्पोज्ड ऑफ. देर इज नथिंग रिमेनिंग. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट कर्नाटकाचें खंयचेच परमिशन कन्सिडर करूंक शकना विदाउट द अवॉर्ड बींग गॅझेटेड. म्हणून ताणें गॅझेट केलें न्ही तें. सामकें स्पिडीन केलें. आनी स्पिडीन कित्याक केलां? कोणें तरी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक उतर दिलां आसतलें थंय वयर. सरकाराक म्हादयचें पडूंक ना. सरकाराक जर म्हादयचें पडिल्लें जाल्यार सरकार दिल्ली दिसपाचो, हांगा कॅम्पेनींग करपाचो न्ही. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट म्हणटा म्हादय कर्नाटकाक दिवन वडोवपाचें षडयंत्र तातूंत मुख्यमंत्री घुस्पला. गोयच्या बजेटान म्हादयचेर दमडी ना. कर्नाटकान 500 कोटी. 8th मार्च इंटरनॅशनल विमेन्स डे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान थारायलें की रन फॉर म्हादय हो थीम घेवन टू कॉमेमोरेट द इंटरनॅशनल विमेन्स डे. बट since the government has denied permissions to Progressive Front of Goa to conduct this run on 8th March. आणि हे म्हाका दिसता this is a very serious thing. that एक रन जो आसा तातूंत कांय अशें ऑब्जेक्शनेबल कांयच आसपाक शकना. हो रन फॉर म्हादय आमी 8 मार्चाक घेवपाक शकना. वी हॅव पोस्टपोन्ड इट एंड वी विल कन्वे द लेटर डेट टू द प्रेस. सो एक सिरियस इशू. सो एवरीथिंग इज गोइंग अगेन्स्ट गोवा गव्हर्मेंट. गोवा गव्हर्मेंट म्हणण्यापेक्षा अगेन्स्ट द स्टेट, आमच्या अगेन्स्ट, गोंयकारांच्या अगेन्स्ट चल्ला. मोठें षडयंत्र चल्ला. आनी त्या षडयंत्रान परत एकदां हांव म्हणटा की आमचो मुख्यमंत्री सुद्दां इनवॉल्ड आसा. ना जाल्यार प्रॉपर एडवोकेट अपॉयंट करतले आशिल्ले, जो गोंयचो बाजू मांडटा असो एडवोकेट अपॉयंट करतले आशिल्ले, प्रॉपर ब्रिफींग जातलें आशिल्लें त्या एडवोकेटाक. हें कांयच जाल्लें ना. ताका लागून एक तर तांच्या एप्लिकेशनाक आमचे ऑब्जेक्शन्स येना आनी आमचें एप्लिकेशन ते पुटअप करपाक शकना. दीस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ दीस प्रेझेंट गोवा गव्हर्मेंट. मुख्यमंत्री म्हणटा कर्नाटकाचो बजेट हो आपलो विशय न्ही. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर गोंयच्याच फावरात. ताजेर म्हजें कांयच म्हणणें ना. ते कर्नाटकाचो विशय आसा. पण आमी जिखतले हें म्हाका परत आयज ऑर्डर कॉपी येयल्या. तुमी डिस्कस केली हेची बरोबर दिसता. कांयच हरकत ना. ऑर्डर कॉपी ऑलरेडी मेळ्ळ्या म्हाका. ऑर्डर कॉपी वीच इज इन अवर फेवर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.